डेप्युटी कलेक्टरान मिटींग आपयतली त्या मिटिंगेक हांवूय हजर आसा. विशय इतलोच की दुधसागराक जेन्ना पळय वर्धापन दीन आसा देवाचो, थंय वचून येवपाक लोकांक इनकन्विनियन्स जावपाक जायना. आनी ह्या मिटिंगेक सगळे डिपार्टमेंटाचे लोक आसा. आमचे मामलेदार आसा, आमचे DYSP आसा, मागीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे लोक, ट्रॅफिक, बाकी सगळे डिपार्टमेंटाचे पोलीस बिलीस हे सगळे आनी आमचे गांवकारी, बाकी त्या शिवाय आमचे कमिटीचे मेंबर, देवळाची कमिटी आनी GPची कमिटी, ह्या लोकांक सगळ्यांक आपयल्ले की कशा पद्दतीन आमी हें सोल्युशन करपाक शकतले बरे भशेन. आमचो अनुभव आसा की फाटले 3 वर्सां फाटीं असोच आमी प्रयत्न केल्लो आनी त्या प्रयत्नाक आमकां खुबशे यश येयल्लें. एकदम चड इनकन्विनियन्स जावना. त्या आदाराचेर आतां जशें पळय आमच्या डेप्युटी कलेक्टरान सांगलें की ह्यो गजाली केल्ल्यो त्यो चड कितें जाता की थंय रस्तो बारीक आसल्या कारणान वायल्ड लायफाक लागून व्हडल्यो गाडयो वचूंक शकना. आनी व्हडल्यो गाडी गेली जाल्यार कितें जाता, थंय अडचण जाता आनी सगळें ट्रॅफिकच ब्लॉक जाता. त्या खातीर एक प्रायमरी डिसिजन कितें घेतला की व्हडल्या गाडयांक रिप्लेसमेंट कितें की आमी मिनी बशी घालूंक शकता. आनी मिनी बशी घातल्या जाल्यार फक्त इतलेंच कितें जातलें की कॅपेसिटी जी कॅरींग कॅपेसिटी आसा कुळेच्यान वयर दुधसागर पर्यंत वचपाची, ती कॅरींग कॅपेसिटी आसा ती तांकां चड फक्त कितें आसा रोटेशन चड करची पडटली. सो धाकटी बस गेलो जाल्यार ताका समज कितें 2 ट्रिपी मारच्यो पडटल्यो. एक व्हडले भशेन एक वयता ते आनी लोकांक तें इजी जातलें असो आमचो अनुभव आसा. त्या खातीर तो एक विशय. मागीर तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की फायर सेफ्टीचें कितें आमी करूं शकता. मागीर हेल्थाचे तोवूय विशय आमी हाती घेतला. मागीर ते क्लिननेस मॅनेज करपाक पंचायतीन ते वेस्ट मॅनेजमेंट कशें करतले तेच प्रमाणे आमचे टॉयलेट्स हो सगळो विशय जो पळय आसा पळय न्ही तो आमी चर्चेक घेतला आनी शक्यतो भाविकांक इनकन्विनियन्स जावचे ना अशा पद्दतीची मॅनेजमेंट करपाचो एक आमी आतां निर्णय घेतलेलो आसा. म्हाका दिसता देवाचे कृपेन एक सगळ्याक यश येतलें. दूधसागर जात्रा जी 20 तारखेक जावपाची आसा त्या संदर्भात प्रिपरेटरी मिटींग जाल्ली कमिटीच्या वांगडांनी आमचे लोकल एडमिनिस्ट्रेशनाच्या वांगडा. सो तातूंत आमी कांयशे डिसिजन्स जाला की हेवी ज्यो बसीज आसा त्यो फ्रॉम कुळे टील देवळा कडेन आमी परमीट करचे ना. मिनी बसीज अलाव करतले आनी 4 व्हिलर व्हेकल आसा ते. सो हेवी जे व्हेकल्स कोणूय जर पब्लीक येवपाचे आसात सो तेंच्यांनी ते अवॉयड करपाचे आनी शक्य जाता तितले मिनी बसीज किंवा विंगर्स घेवन येवपाचो प्रयत्न करपाचो. सो त्या नंतर आमचे लोकल पुलीस एज एंड वेर खंय बॉटल नॅक आसा थंय एवेलेबल आसतले आनी ते मॅनेज करतले ट्राफीक. त्या नंतर फायर आमचे अरेंजमेंट फायर डिपार्टमेंट अरेंजमेंट करतले कितें कितें एक्विपमेंट्स जाय, फायर ट्रक जाय थंय एवेलेबल करून दितले. एज वेल एज हेल्थ ऑफिसर्स आसतले ते एम्बुलन्स बी प्रोवायड करतले. एज वेल एज आमी टॉयलेट फॅसिलिटीज आनी गार्बेज मॅनेजमेंट हे पंचायतीक दिल्ले आसा. पण तातूंत आमकां कळून येयलें की हांगासरलो जो ZP आसा रुपेश देसाय तांणी टॉयलेट फॅसिलिटी आपूण प्रोवायड करता म्हणून सांगला आपल्या लेवलाचेर. सो एज वेल एज आमी फॉरेस्टाकूय इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ले आसा की तेंच्यांनी आपले गार्ड्स ऑन द वे दवरपाचे सो दॅट ह्युमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जावपाक जायना म्हणून जस्ट टू एवॉयड डेट. आनी कमिटी वील डू अदर अरेंजमेंट्स. खंयचे आज गंभीर विशय कितें आसले सर रस्त्या संदर्भात? मेन गंभीर विशय आसलो तो ट्राफीक मॅनेजमेंटाचो आसलो की कमिटीचें म्हणणें आसा की 25,000 तरी लोक येतले भावीक येतले म्हणून. आनी आमकां कळून येयलें की व्हडल्यो ज्यो हेवी बसीज आसता त्यो वता आनी थंय ट्राफीक जाम जाता म्हणून. आनी थंय पार्किंग फॅसिलिटी इतले एड्युकेट ना. त्या कारणां खातीर आमी एक डिसिजन घेतला की हेवी व्हेकल्स आसा पळय त्यो अलाव करचे ना आनी ज्यो मिनी बसीज आसा त्योच इन्स्पेक्शन करा. खंय खंय तुमकां लोकेशन जाय पळय त्या प्रमाणे आयडेंटिफाय करा. सेक्रेटरी आनी व्हिडिओ 2 जाण जाला. आयडेंटिफाय करा खंय खंय डस्टबिनां दवरपाक जाय ती दवरात. इनकेस जर मदीं खंय दवरपाक जाय जाल्यार सुद्दां मदीं वाटेर दवरा. कित्याक लोक मदीं थोडे रावता थोडे वेस्ट उडयता तशें जावपाक नाका. सो तुमी कितें करता वाटेर अरेंजमेंट गार्बेजचे फॉरेस्टाचे? नेक्स्ट डे मागीर आमी काडटाचे प्लास्टीक अरावंड रोड आसता ते आमी नेक्स्ट डे आमच्या पुलीस क्लियर करता. सो वाटेर तुमकां नाका फक्त तांकां स्पॉटार आमकां स्पॉट आनी रोड सुद्दां धरलो जाल्यार एट एन एवरेज मिडियम जी डस्टबीन आहा सादारण 20 तरी मिडियम डस्टबीन जाय आनी देवळा कडेन सरावंडींग व्हडली डस्टबीन 15 जाय म्हणजे पार्किंग प्लेसीस आनी देवस्थानां म्हणजे जे सरावंडींग आहा. तुमी कितें करा पंचायत जॉयंट इन्स्पेक्शन घ्या आनी तुमी आयडेंटिफाय करा खंय खंय दवरपाचें त्या प्रमाणे तुमी डायरेक्शन दिया सर तांकां फोट जातलो. सेक्रेटरी
आनी व्हिडिओ. उदकाची बॉटल आसता न्ही ताका लागून तुमकां करून जाय प्लास्टीक बॉटल बऱ्या पडटा. मागीर आरेफो वायल्ड एरिया आसा न्ही तुमचे फॉरेस्ट गार्ड मातशे खंय दवरा कित्याक फाल्यां सकाळीं हय ना फाल्यां सकाळीं ह्युमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जावपाक नाका जावं कितें जालें म्हणजे जस्ट प्रेडिक्ट करता कितें जावंक शकता न्ही सो त्या खातीर तुमचे बिट्स बी आसा पळय खंय ते रस्त्याच्या सायडीक दवरा. त्या नंतर कमिटीचे मातशें तुमी आतां अरेंजमेंट बी कितें करतले म्हणजे तुमी अशें आतां खाजेर जे हें करतले स्टॉलां बी मांडटले म्हणजे ते हे बी आसतले गॅस बी लायले न्हू सो ते मातशे फायराक तुमी हें करा कन्सल्ट करा तुमी मातशें हें करा फायर तुमी तेंचे कडेन कन्सल्ट करा कित्याक तुमचो आसतलो न्ही सो इवन जेवण रांदता पळय थंय तुमी कितें तांकां अरेंजमेंट करून दिवं शकता न्ही फायराचें म्हणजे एक्सटिंग्विशर बी थंय प्लेस करून दवरता दवरा फाल्यां सकाळीं कांय इन्सिडंट जावपाक नाका. गेलो तर सगळें पळोवन यो सगळी लायट डिपार्टमेंटा जाय आनी कमिटी कडेन कॉर्डिनेट करात आनी एकदां इन्स्पेक्शन घेयात आनी चॅक करात तुमचे कितें रिक्वायरमेंट आसात आनी त्या प्रमाणे तुमी अरेंजमेंट करात आनी दवरा एज पर दीस डायरेक्शन. 18 तारखेक आमी एक जॉयंट इन्स्पेक्शन घेवया आनी चॅक करया बाबा एक डेमो कसो मॉक कसो आनी इफ इट इज ओके देन वी वील गो अहेड आनी जर कितें जर चेंजीस आसा जाल्यार ते विदीन 48 hours कितें आसा ते चेंजीस करया आनी करया. सो